आमी तो भितर काळजांत मुरमुरटोनून तूं दवरता कशें उजो भितर आसता भायर त्या उज्याच्या भायर त्या केंडाच्या भायर गोबर आसता भितरलो उजो तो जळसो उजो आमकां दिसना तशें दुबाव काळजा भितर आसता भायर आमी दाखयना भायर सकडी बरें आसता पूण त्या मनशा विरोध बायले विरोध घोवा विरोध या माई सुने विरोध दुबाव आसता आनी ते नाश करूंक पावता क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी सांत थोमासाची परब आचारसिता थोमास ताका दुबावी थोमास म्हणून आपयतात आनी हाका जेजू आज सांगता थोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सतमानलोय सतमान पळयनासतना सतमानता ते कितले बागी ह्या पेस्ताचो संदेश कितें मोगाच्यानो एक व्हडलो रूख आसा म्हण आमी चिंतया एक पणसाचो रूख हो पणसाचो रूख आमी दोन तरांनी आमी कातरयेत पयल्या सुवातेर एक व्हडली कुराड हाडन तो रूख आमी कातरयेत सकयल पडटा तक्षणांच आनी नाश जाता आनी एका दिशेन तो आमी नाश करयेत कशें जर तर त्या पणसाच्या रुखाक एक किडो गेलो भितर तो तेन्ना सवकास बोंडू त्या पणसाच्या रुखाचो बोंडू खाता सवकास बायल्यान कितेंच दिसना आनी सवकास ताचे कोले भोंवतात पानां भोंवतात ताचे उपरांत ताचे खांदे भोंवतात आनी त्या उपरांत सगळो रूखूच सुकता आनी तो नाश जाता अशेंच एका मनशाच्या कुटुंबांत या जिवितांत हे कुटुंब आमी दोन तरांनी नाश करयेत पयलें एका घराचेर या कुटुंबाचेर तूं एटॉम बॉम्ब घाल या बॉम्ब घाल या उजो लाय तेन्ना तें कुटुंब नाश जाता आनी एका कुशीन तें कुटुंब नाश करी जैतर त्या कुटुंबांत तूं दुबाव घाल दुबावाचो किडो तूं भितर चड सवकास बायल्यान तो दिसना तो दुबाव तें कुटुंब खाता आनी निमाणें त्या रुखा बरी तो तें कुटुंबूच नाश जाता कुटुंब मात्र न्हय मनशा संबंदी तसोच दुबाव आसल्यार नाश जाता देखून कन्नडांत एक सांगणी आसा अनुमानवे कलियुगದ ब्रह्मास्त्र आमी ह्या कलियुगांत आसा आतांचो व्हडलें ब्रह्मास्त्र कसलें तो जावन आसा दुबाव एक उदाहरण तुमकां दिवचें तर एक नवें काजारी जोडें बायल हांगा आसा आनी घोव गल्फाक कामाक गेला आनी थंय तो आसतना सवकास एकलो गांवाक आयिल्लो तो फाटीं वचून ताका सांगता तुमच्या घरांत येवशिल्ल्यान पाशार जाताना हांवें पळयलें एकलो तरणाटो मस्तुपटी तुमच्या घरा वेसो आनी घरा रावता च्या पियेता आनी भायर येवचो हांवें पळयलो म्हणून दुबावाचो किडो त्या न्हवऱ्याच्या मोतीन घालता आनी तो दुबावता बायलेचेर दुबावता वो दुबाव चड आनी चड जाता आनी त्या उपरांत तो फायंड आवट करूंक सुरू करता आनी निमाणें सबारपटी तें नित्यार्थ करिनासतनाच तें कुटुंब डिवोर्साक या नासाक कारण जावचें आमी पळयता तशेंच इश्टा मदलो संबंदी जर तर दुबाव आसा तर तेन्ना दुबावाचो किडो तांच्या इश्टगातेन तुवें घाल्यार या घरास्त जाल्यार माय आनी सुने मोदें
हे एक पटी एक अशें घडीत आसा, माय आनी सुनू भोव बऱ्या तरान आशिल्लीं, भोव माया मोगान आशिल्लीं. शेजारच्याक बारी मुसोर जालो, ही इतल्या मोगान आसात न्ही. हांव आनी म्हजी माय हांगा पेठे आनी माजरां बरी आमी झगडटा आनी ती इतलीं बरीं आसात. तांचे कुटाम नाश करी जाय म्हणून एक दीस ती येता आनी लोव सुनेच्या कानांत पुसपुसता आनी सलतस रावता. आवयक मायक कॅर करिनासतना सलतस रावता. माय दुबावता, सुने कडेन विचारता, ताणें येवन कितें सांगलें तुज्या कानांत? ना माय, कांय सांगू ना. ती म्हणाली की येवच्या आयतारा तो आमचो विगार ना, देखून सोयरो पाद्र्या पेता म्हणून आदल्या आयतारा पाद्र्यापण अनावन्स केल्लें. हें म्हाका तिणें कानांत येवन सांगलें. आरे आवय दुबावता, हें सांगलें जाल्यार उक्त्यान सांगीत आसलें न्ही, तुज्या कानांत कित्याक पुसपुसलें ताणें? तर कितें आसा म्हणून त्या दिसतावन मायन सुनेचेर दुबाव करूंक प्रयत्न केलें आनी सुरू केलें. ते दिसतावन तांचो संबंदच बिगाडलो. मोगाच्यानो सा तोमासाच्या जिवितांत जाल्लें हेंच. हेर शीस जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत ते जेजूक रूप पळयतात आनी तोमास थंय नातुल्लो आनी तोमास दुबावता आनी तो सांगता की जेजूच्या किळ्यांच्या गुर्तांत म्हजें बोट हांवें घाल्ल्या करीत, ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या करीत हांव सतमानचो ना. जेजूचे तो दुबावता, पूण जेजू ओगेच रावना. तसो कित्याक कशें उरल्या शिसाचो ताणें मोग केल्लो, तशें ताणें तोमासाचोय मोग केल्लो. 8 दिसां उपरांत जेजू परत्यान दिश्टीक पडटा आनी तेन्ना तोमास आसता आनी तोमासाक तो सांगता, तोमासा हाड तुजें बोट घाल म्हज्या किळ्यांच्या गुर्तांत, हाड तुजो हात आनी घाल म्हज्या कडवळांत. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमांद. आनी तोमास उद्गारता तें उतार. आमी सबारपटी तें उतार आराधनाच्या वेळार हेर वेळार उद्गारता आनी थंय तें म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. पयले पटी एका आपोस्तलान जेजूक देवा म्हणचें उक्त्यान पासारचें आनी तें म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हणलो. अती गूंड आनी वर्तो भवार्थ तो जेजू थंय उसारता आनी जेजू ताका सांगता, तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सतमानलोय, पूण सबार जाण आसात. हांव आतां स्वर्गार सोडून गेल्या उपरांत सबार जाण आतां आमी जेजूक रूप तोमासा बरी पळोवना, बगार आमी सतमान जावं. देखून बागी पळयनात जाल्यारय सतमानतात ते कितले बागी. तर ह्या फेस्तांत मोगाच्यानो आमी कसलीं लिसांवां आमी घेवचीं. पयल्या सुवातेर दुबाव आसतना आमी तो परिहार करी जाय. सबारपटी दुबाव कित्याक कशें कुटुंबाक या एकामेकाच्या संबंधाक नाश करूंक पावता, कित्याक म्हळ्यार तो दुबाव आमी उक्त्यान उसारिना, हेरांक सांगना. आमी तो भितर काळजांत मुरमुरटोवन तूं दवरता. कशें उजो भितर आसता, भायर त्या उज्याच्या भायर त्या केंडाच्या भायर गोबर आसता, भितरलो उजो तो जळसो उजो आमकां दिसना. तशें दुबाव काळजा भितर आसता, भायर आमी दाखयना. भायर सकडी बरें आसता, पूण त्या मनशा विरोध, बायले विरोध, घोवा विरोध, या माई सुने विरोध दुबाव आसता आनी तें नाश करूंक पावता. देखून तोमासान कितें केलें, दुबाव ताका भोगलो खंडीत जावन, पूण तो जावन आसलो उक्त्या मोणाचो मनीस. कितें ताका भोगलें ताणें तें सांगलें. 2-3 दृश्टांतां. एक पटी लाजरस मोरान पावल्लो आनी जेजू सांगता की आमी या. लाजरस मोरान पावलो, आमी ताका भेटया.
ताका उरलेशी सांगतात जुदेव आमकां फातरायतीत. तेन्ना तक्षणच तोमास म्हणटा या आमी जेजू संगी आमी मोरया. पळया ताका बोगुल्ले ताणें सांगलें. परत्यान ताका बोगलें एक पटी जेजू निमाण्या जेवणार सांगता की हांव वेता थंय तुमी येवंक शकचे ना. देखून तोमास म्हणटा सुमी ती वाट खंयची आमी नेनाव तूं खंय वेताय तें. जेजू सका सांगता हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. तशेंच आतां ह्या आयच्या वांजेलांती ताका दुबाव भोगलो. वो दुबाव ताणें काळजांत लिपोवन दवरूंक ना. बगार तो दुबाव उसारलो सांगलो आनी तेन्ना जेजून तो दुबाव पयस केलो. पळय आनी भवार्थ तसो घट जालो. तशें पयलें वाट आमकां आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या जिवितांत संबंदांत दुबाव येता आसतना तो दुबाव काळजांत दवरिनाकात. उक्त्यान तुमी उसारया. उक्त्यान त्या मनशा कडेन तुमी उसारया. आतां ताका दुबाव भोगलो जेजू कडेन ताणें तो उसारलो आनी तसो दुबाव पयस जालो. तसो भवार्थ घट जालो. तशेंच आमी कोणायचे विरोध दुबाव आमकां आयल्यार आमी उक्त्यान ताचे कडेन उलय जाय. आतां सबार जण उलयनात. आमी मोबायला कडेन मस्त उलयता पूण एकामेका आमी उलयनाव. कुटुंबांत सळावळ ना. एकामेका उलोवन येना. बाईस पयस जाला. देखून दुबाव काळजा भितरच आसता. देखून उलया आमी आनी आमचो दुबाव आमी पयस करया. दुसरें तोमासोचो भवार्थ तो घट जाल्लो भवार्थ ताणें सगळ्यांनी वचून पासारलो. आमच्या भारताक थंय ती तसो तो घट पावात ताणें पासारलो. भवार्थ जावन आसा आमच्या जिणयेचें केंद्र. एक कडाप कडपाचेर बांदिल्लें घर केदींच कोसलून पडना. तशें भवार्थाचेर बांदिल्लें आमचें क्रिस्तांवपण केदींच नास जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा भवार्थ एका वळाच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. ताका सदांच हीट मेळटा उदक मेळटा मस्त फुलां फळां जातात. तशेंच भवार्थ असो मनीस. भवार्थ नातुल्लो मनीस एका मरुभुमींत आशिल्ल्या जिलकुटा बरी. उदक ना थंय तें बेगीनच करप पाता सुर्याच्या त्या किरणांक. तशेंच जर तर जेजू थंय आमकां भवार्थ आसा तेन्ना आमी त्या क्रिस्ती जिणयेंत वाडोवंक शकतले हांव. आनी तिसरें जावन आसा ह्या भवार्था मरिफात आमचो बरवसो घट जाय. भवार्थांत आमकां बरवसो मेळटा. ह्या वर्सा आमी बरवशाची यात्रिकां म्हणून आमी आपयता. कित्याक बरवसो आमकां केदींच निराशे करिना म्हणटा सांत पावलो. आनी तोमासा थंय हो बरवसो आशिल्लो. निमाणें थंय मैलापूर तो मागणें करनाशिल्लो खंय मागणें करनाशिल्लो. आनी तेन्ना ताच्या दुस्मानांनी ताका वेडो घालो आनी ताका मारतेर मारलो. ताणें विरोध करूंक ना. बगार क्रिस्ता खातीर भवार्था खातीर तो मारतेर मेलो. कित्याक जेजू थंय ताका बरवसो आशिल्लो. आनी निमाणें हो भवार्थ आनी बरवसो आमकां मोगाक एक जावन आसा वाट. सदांच आमी एकामेकाचो मोग करूंक भवार्थ आनी बरवसो आमकां उपकारता. तोमासाच्या जिवनांत एक घडीत आसा की तो ह्या केरळांत आसतना एक राय ताका तो हो बांदपी जावन आशिल्लो. तोमास ताका बांदपाच्या विशयी मस्त गोत्त आशिल्लें. रायाक तें कळ्ळें आनी ताका हाण ताणें त्या रायान पयशे दिले आनी सांगलें तोमासा म्हजे खातीर एक व्हडलें रावळ्यार तूं बांद. आनी तोमास सोंपलो हांव तुजे खातीर रावळ्यार बांदतां. आनी तोमासान कितें केलें मेळिल्लो पयसो पुरा दुबळ्यांक वांटलो. आनी हें रायाक कळ्ळें. रायान ताका आपयलें आनी विचारलें खंय आसा म्हजे पयशे खंय आसा रावळ्यार. देखून तो म्हणालो राया तुका हांवें रावळ्यार सर्गी बांदलां. कित्याक म्हळ्यार तुजो दूद सगळो आमी दुबळ्यान धाकट्यांक वांटला आनी ते खंडी जावन तुजे खातीर मागतले आनी सर्गी तुजें रावळ्यार येदोळूस तयार जालां. रायाक मस्त राग आयलो. मोगाचे न्हू दान धर्मांत तसो उखल्लो हात तर भवार्थ बरवसो आनी मोग
ज्यो 3 संगती थॉमसाच्या जिवनांत आशिल्ल्यो आमच्या जिवनांत ती आमी आमच्या घालया आनी आमी निराशी जावचे नाका भावार्थाची आनी बोरवशाची यात्रिका आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा जावया आनी थॉमसा बरी आमचो चोर दुबाव पयस करन आमी आमचो भावार्थ दिसान दीस घट करया आमेन.